बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सव्य आसूं. आज बागियोंत फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब आमी समोर उमतांव. इमावियस वाटेर आशिल्ल्या शिसांनी आमचेशी राव सोम्या ह्या उतरांनी दिल्ल्या आमंत्रणाक पालो दिवन जेजू तांचेशी रावलो. देवाच्या उतराचे आनी उंड्याचे मोडणेन तांचे कालीज आनी दोले उक्ते जावन तांणी जेजूक वाखाणलो आनी बोरवाशाची किर्ण तांचेंत उठपोंड जालें. फ्रांसीस शावियरान इनास त्या लॉयलाच्या मार्गदर्शना वरवीं जेजूक वाखाणलो आनी ह्या वरवीं दुसऱ्याचे सेवेक तांचे कालीज हुलपोताले. पात्रीस कोर्दे हे पवित्र सोबेचे शिकवणेन बागियोंत जुजेचे जिवीत आमच्या दोल्या मुखार दवरून देवा बापाच्या मोगान ओगेपणान वावरूंक आमकां आपयता. फ्रांसीस शावियर देवाच्या मोगान भरून विस्वाशीपणान क्रिस्ताक पोरचेक पोरगोटूंक तांचे मोदें एकचार सोहेबागेलीपण आनी मिसांव जियेलो. हेच फ्रांसीस शावियराच्या कालिजमोन आपणावन क्रिस्ताचे आसने सोरवां आनी सगळे सुवातेर अनुभवूंक हे परबेच्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमच्या मोगाळ देवान आमकां ह्या परबेच्या मिसांत म्हाका तुमकां आयज एकठायल्यांत आमी शावेरा भाशेन आमचें जिवीत बदलून ताचो मोग परगटूंक बोगसणे मागुया आनी देवाच्या कृपेचेर आमी पातयेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या बाबतींत बागियोन सोरान सांगवार मरे सगळ्या दोरदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागियोंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय. ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळांच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बाबात दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
शेरम्यास प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पडे, हांव उलोवंक नोकडो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय ताका सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसा. उलयता तो सोर्वेस्पोर. तेन्ना सोर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पडे, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Soglia संसाराक वोचा, शुभवर्तमान परगोट कोरा. Somes lokano Devak vakana, sorvoi porsano Sorvesporak din vasa. Soglia संसाराक वोचा, शुभवर्तमान परगोट कोरा. Orțol mogaci taci tircuși, doialam Dev sasnak visvași. Soglia संसाराक वोचा, शुभवर्तमान परगोट कोरा. बाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावचें मुण्यारीपण ताणें म्हजे आदीं केलां. म्हूण तुमी गोडे आयकलां जातलें. आनी हांवें निखतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें
आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. तुमी ती वाश्यातोर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिळगांचे खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागयोन 2 दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुवर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान ओन भारत्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 30 सांदे जाल्यात आनी तेच बसावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे कन्यान म्हाका फावो केल्ल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुवर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित केल्ल्या मोदें सगळ्यांहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगडचें देणें देवान म्हाका फावो केलें आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडांचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोर रचणारा देवाची ओगोनीत जाणवाय फकत आतां पवित सोबे वरवीं सर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकारांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सुम्या सोबे देवान सासणाक तान येवजलोली मांडावळ. ताचे सोबे ताचेर बावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानांक आमी सगळीं उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सुम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले
आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपली लुवणी मोळणीक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांडग्यां मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुट्टी वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरा गोरी भोवूं नाकात. आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. आकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आमकां हें भाग आयज एकटोंक ह्या पुर्बेच्या दिसाक कितलीं आमी आवडेतालीं हे पुर्बेक पोत्तून आमच्या गोंयच्या सायबाच्या पांयाशी येवंक. आनी आयज हे आमकां भाग मेवला नियाळूंक मोगाच्यानो आमच्या ह्या गोंयच्या सायबाच्या जिविताचेर. ताणें आमकां एकठांय केल्यान पोत्तून आमकां धाडूंक संवसारांत आमच्या वेगवेगळ्या जाग्यांनी तोच मोग जो ताणें चाखलोलो देवाचो, तोच मोग आमी अणभवूंक आनी पुरगटूंक. इनास ताका विचारता, इश्टा कसलो फायदो तुका? तुवें जोडीत जाल्यार सगळो संवसार, इबाडीत जाल्यार तुवें तुजो आत्मो. राग येता तेन्ना जेवेराक हो कितें विचारता काय म्हणून आपलो इश्ट. कित्याक खरेंच तोवूय आवडेतालो, शावेर आवडेतालो नांव जोडूंक, पदवी जोडूंक. पूण हालीं ताका समजून येता आनी इनासाचें तें मांडून घेता. आनी जेन्ना तो इनासाचें मांडून घेता मोगाच्यानो तो सोम्याक वळखता. आनी जेन्ना तो ह्या पोंगडाक सोसायटी ऑफ जिजसाक जॉयन जाता आनी इनास ताका सांगता, बॉब दिलाल जो इंडियेक वचपाचो आसलोलो मिस्योनार तो बरो ना, कितें करुया शावेर म्हणटा हांव तयार इंडियेक वचूंक. आनी बसता त्या बोटींत मोगाच्यानो त्या तारवार आनी येता गोंयांक भायर सरूंक. तारवार कितलोच लोक दुयेंत जाता, म्हयन्यांचे म्हयने ते दोयऱ्यांत लोक दुयेंत जाता. तो तांची कुमसारां आयकता, तो तांकां मोरूंक आदार दिता, देवाक तो तांकां एकठायता. जीं देवाक ओळखोन आसलेले ते तांकां तो भेटयता देवाशी. मोगाच्यानो हे यात्रेन तोच मोगाड देव जाणें ताका हो प्रश्न विचारलो, म्हज्या पुता शावेर कित्याक इबाडीत तुवें, कित्याक फायदो, कसलो फायदो तुका? तुवें इबाडीत जाल्यार तुजो आत्मो, ताचो आत्मो तयार कोत्ता. तोच मोगाळ देव ह्या आपल्या पुताक शावेराक तयार कोत्ता एक मिस्योनार कसो इंडियेक. जेन्ना तो गोंयां पावता जायत्या म्हयन्यांनी मोगाच्यानो तो एक खरेंच म्हणल्यार पाप साहेबाचो तो एम्बेसेडर, व्हडलो पदवी ताका आसलेली, पूण तो बेश्ट्या पांयांनी भोंवता ह्या आमच्या मातयेर ओल्ड गोवाच्या. भोंवता कितें करून भुरग्यांक एकठायता, कापीण वाजोवन तांकां तो शिकयता, धर्माची तत्वां शिकयता, देव मोगाड बाप म्हणून शिकयता. आनी ही तांकां शिकवण देवाची दितना भुरग्यां उदेशी आवय बापायकूय बी तो एक सोत तें तो शिकलोलो तें सोत तो पुरगोडटा. कसलें सोत मोगाच्यानो तें? सोत देवाच्या जाणवायेचें, देवाच्या पदवेचें, देवाच्या मोगाचें. हें सोत
की हांव संवसारांत जियेतना इतलेंच म्हाका गरजेचें म्हजे जाणवायेन न्हय देवाचे जाणवायेन जियेव. म्हज्या पदवेन न्हय देवाच्या पदवेन जिवया. म्हज्या आबूजपणान न्हय देवाच्या मोगान जिवया. आनी हें सत्य परगट्टा. हांगा जितलो तो खालती आसलेलो गोंयांत तितलोच तो काळजीदार. सेंट पॉल कॉलेज आसलेली ताचो दारवंटो तुमी तशी गेल्यार तुमकां दिश्टी पडटलो. व्हडली कॉलेज. ह्या कॉलेजीन तो जायत्या भुरग्यांक हाडटा. जेन्ना तो सावथाक काम करता मिशनर कसो तो जायत्या भुरग्यांक हाडून शिकयता हांगा. आनी त्या भुरग्यांक तो इतलें शिकयता खालती जायात. आनी जेन्ना पोर्तुगेज बरें जिवीत जियेनात हांगा ओल्ड गोवाक तो जुआंव राष्ट्रपतीक तांच्या पुर्तुगालाच्या राजाक चीट बरयता की तुजे पुर्तुगालाचे जे तुमी हांगा आयल्यात गोंयांत तुमी आमची क्रिस्ताची ओळख ह्या नव्या देशांत दिवंक जाय पूण तुजो लोक मर्यादेचें जिवीत जियेना. हें बरयता तो तांकां. काळजीदारपण हें आमच्या मिशनराचें. जितलो खालती तितलोच काळजीदार. आनी मागीर ताका एक देव भेट कशी दिता. ह्या आमच्या कॉलेजींत सांत पॉलचे कॉलेजीन एक जापानाचो भुरगो ताका मेवता हांसिरो. त्या भुरग्या उदेशी ताच्या मुखार देव आनीक एक ताका एक सोपोन दवरता जापानाक देवाची बरी खबर जेजूची खबर परगटूंक. आनी ह्या भुरग्याक घेवन तो जापानाक पावता. तिवूय यात्रा ताची एक मारेगाद यात्रा. कित्याक तो कॅप्टन बोटीचो ताका जापानाक व्हरोंक सोदिना फ्रॉम मलाका टू जपान. ही वॉन्ट्स टू टेक हिम टू चायना. पूण देवाच्या कृपेन तो त्याच हांसिरोच्या गांवांत कागोशिमा गांवांत जापानांत पावता सान फ्रांसीस शावेर. आनी थंय कितें जाता मोगाच्यानो देव जाणवायेन कशी मिशनरांची वाट चलयता तें आमी आयकोपाचें. थंय जापानाक कोणच्याय धर्माक जागो नासता. पूण कितें घडटा तें हें सान फ्रांसीस शावेर त्या भुरग्याक सांगता म्हाका तुमच्या राजाक मेळूंक जाय. आनी ते घेवन वेतात एक भेट. दुसरीच विचित्र भेट. कसली भेट? हांसिरो ड्रॉइंग काडटा एक चित्र काडटा सायबी मांयचें. जापानीज भाशेन ती आमची सायबीण आसलेली जाल्यार कशी दिसपाची. द जॅपनीज मेडोना हें पिक्चर काडून तो एक भेट कशी तांच्या कागोशिमाच्या राजाक दिता. ती भेट राजा काडून आपल्या आवयच्या हातांत घालता. ती आवय जेन्ना हे मडोनाक सायबी मांयक पळयता देव आपली जाणवाय चलयता. तिच्या काळजांत मोग घालता जेजूच्या आवयचो. आनी ती आवय राजाची आवय आपल्या पुताक सांगता आय डोंट नो फ्रॉम वेर दीस मॅन कम्स. गिव हिम द परमिशन टू टेल अबाउट द सन ऑफ दीस वुमन whom he has come to preach. आनी मोगाच्यानो ही परवानगी दिता राजा. कित्याक ताची आवय मोगान पडटा सायबी मांयच्या. आनी त्याच आवयच्या पुताक परगट म्हणून तो परमिशन दिता जापानाक. आनी सान फ्रांसीस शावेर जेजूक परगट्टा जापानाक. शिकी तयार जाल्लो तो वचूंक चायनाक. वाटेर मोडटा. कित्याक काय मोगाच्यानो? कित्याक ताका त्याच सांशेन त्या जुंयाचेर ताची यात्रा जेजू काबार कोत्ता काय? कितें सांगूंक सोदता काय? कित्याक जेन्ना तो मोडटा ताची कूड व्हरून पुत्तात मलाका. आनी मागीर थंयसर ते पळयतात ताची कूड कुसोंकूच ना. आनी ती कुसोन आसलेली कूड हांगा पोत्तून गोंया हाडटात. कित्याक मोगाच्यानो? म्हाका अशें दिसलें पयलें देव शावेराचे उदेशी सुरू करता मिसांव इंडियेचें मिशन इंडिया. मागीर मिशन जपान. वाटेर मिशन चायना चलचे पयलीं तो काबार कोत्ता दिसता काबार करिना. हांगा ह्या जाग्याचेर देव आनीक एक व्हडलें सोपोन सुरू करता. त्याच पांयाशी पिलाची संस्था जल्माक येता. ह्याच पांयाशी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या पांयाशी 1887 थोड्या पाद्रींक आमच्या दिवोसिचीच्या पाद्रींक मनांत एक निरोप येता की सान फ्रांसीस शावेराच्या भाशेन आमी मिशनर कशे संवसाराच्या कोणशांनी आमचे इंडियेक आमी जेजू दितले. आनी ते जल्माक येता झेवेरियन लीग म्हणून. आनी मागीर आमचो बिस्प परवानगी दिता
बेंत मार्टिन्साक ही सान फ्रांसीस शावेराची संस्था सुरू करूंक. जेन्ना ही संस्था कोबार जाता दिसता 1939 तेन्ना पोरतून आनीक थोड्या पाद्रींच्या ब्रदरांच्या मनांत घालता वचून तुमी सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो मोग पुरगटात. तेन्नाचो तांकां सांगता जी संस्था आसलेली ते संस्थेक ती जिवी दवरात आनी ते जॉयन जातात पिलाचे संस्थेक रिऑर्गनायज करतात आनी पोरतून हे सोपोन शावेराचे संवसाराक जेजू पुरगोडपाचे पिलाची संस्था चालू दवरता. पिलाची संस्थाच न्हय मोगाच्यानो, ह्या जाग्यार संवसाराच्या कोणकोणशांचो लोक जावं ट्युरिस्ट कसो पिलग्रिम्स कसो ह्या आमच्या गोंयांत उपपट्टीनी येता. वाय कित्याक येता काय हो लोक? वाय डू मिलियन्स फ्रॉम द वर्ल्ड come to visit Goa today? One of the main reason is our Saint Francis Xavier. कित्याक मोगाच्यानो? कित्याक हे मिसांव सान फ्रांसीस शावेरान म्हाका आनी तुका गोंयकारांक गोंयांत रावतल्यांक दिलां. ताणें हें आमचें गोंय एक देवाचो अणभवाचो एक फुलेर केला. God wants Goa to be a cradle of gospel civilization. तेका लागून देव सगळ्या कोणशांच्या लोकांक गोंया हाडटा. आमी गोंयकारांनी तांकां उलोवप दिवंक देवाच्या जाणवायेचो, देवाच्या पदवेचो, देवाच्या मोगाचो. तर म्हाका आनी तुका हें आयज आव्हान, द चॅलेंज टू मी अँड टू यू एज गोवन्स and all those who live in Goa, all those who have made Goa their home. Are we ready to continue with this mission world? The mission of making Goa a cradle of gospel civilization, where people from all over the world come here and experience the vanity of our human ambitions and the wisdom of God's love. हे आमचे मिसांव. जो लोक गोंया येता ताका आमी ड्रग्स दिवचे न्हय, ताका आमी देव दिवया, देवाचो अणभव दिवया, तांकां आमी कुरपा वांटुया आनी ते आमचे मिसांव मोगाच्यानो गोंयकारांचे. हें सोत जावं दी हे परबीच्या दिसाक आमचो गोंयचो साहेब आमच्या हाताक हात घालून आमच्या सांगाताक चलतलो आनी आमकां तो उगडास कोत्ता. हें मिसांव घडोवन येवपाक तुमी एकवटांत रावात जेजूच्या. जेन्ना त्रास पडटात तेन्ना हांवें म्हणलें ते भाशेन तुमी म्हणात जेजू म्हजेशी राव, जेजू आमचेशी राव. आनी तेन्ना आमी ही वाट मिशनरी वाट चलतली. देवाची कृपा एकामेका पासत मागुया. सगळीं उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोत पोरविदार बापाक, स्वर्गार तुमीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्यातल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवी कुरबी सांबावलो, आंकवार मोरीताय जल्मलो, पोंच पिलात खालात आनी खूश सुसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पुलविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे बोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्याच बाबतान आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्मांक आनी सगळ्या यादनिकांक पवित्र आत्म्याचे स्मृतीन तांणी सगळ्या संवसाराक क्रिस्ताचो गूट परगटतना बागेवोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन एकचार, सोह बागेनलीपण
आनी मिसाव जियेतले आनी विस्तारलोले गोवाय आनी दूत ते जावंक पावो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला. तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजकीय पक्षांनी भारताच्या संविधानान दिलोल्या हक्का प्रमाणे वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांक आपलो धर्म उचारूंक, जियूंक आनी परगटूंक सगळो आदार आनी सहकार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागेवून फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो खोल अनुभव घेवन आमी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा दिल्ल्यो बासावण्यो विस्वाशीपणान पाळून जेजूचे हुर्बेवून गोवाय जावन आमी एकचारान सहभागिलीपणान मिसाव जियूंक आमचेशी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी जेजूच्या येण्याक तयारी करतना सगळी देवाचे मोगाची काकलुतीक उक्ती रावूंक आनी उपरासतल्या सगळ्या आडकोळ्यांक जेजूच्या एकचारान आनी एकामेकाच्या सहभागिलीपणान फुडो करूंक आमचेशी राव म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळ बापा, ही आमची खालती मागणी आयकून घे आनी तूं आमकां आमच्या बागेवन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन तुज्याच पुताच्या वाटेर चलतले पुरगोटणार जावंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा, सोर मनशांच्या थारोका आमा मनशां बसत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या पयशिल्ल्या आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सगळीं हात जोडुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. बागेवंत फ्रांसीस शावेराक तुज्या ह्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरमूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावोन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता.
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Songsar molia tuja wojbowa, usongi tuka soj soj. Solve sporaci na vieta taka soj, usongi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gut porgo tuja. Sumia Jesu amio undogata, ali kalshitle pieta, title party tu wojbowan Jesu, ami tuce बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रोगोत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोखान वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरचडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन जुजे बागयोन दोर्म दुतां सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शावेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूता सोरपोदविदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना आमेन. मोगाच्या इश्टानो, सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी आमच्या देवाक चिटकून रावून ताका बाप कसो ओळखून बाबातान उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशीच आमची पातकां बोगोस आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. बापा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय, राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक आपुरबायेन हांसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती दिया. शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सोगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धोर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कुम्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुम्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated prayerfully. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Jesus ove amie, आमी सोगलीं atmia vorvi amie, आमी सोगलीं Papa mukar amie, ami soglie. Jesus amso morloba.
आमी सगळीं समेस्त आमी बाबोयणी एका जिवान बोलोली एकाच जेवणान पोसलोली आमी सगळीं आमचे मोदें नाकासा आमचे मोदें नाकाका सोमेस्तांचो एक आमी सगळीं जेजू आमच्या काळजांत आयला. ह्या वेळार ओकेपणान आमचे दोळे धांपुया आनी जेजूक दिनवासुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म पुरगोटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं उदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या पोरबेच्या मिसाचो येजमान आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या पाद्री एलन तावारीस हांकां आमचे दिनवास. गायोनांतल्यान मिसांत उमेदीन वांटो घेवंक आदार करतल्या समिरा आनी ताच्या सांगात्यांक आमचे दिनवास. उपकार करून मिसा उपरांत माटवांतल्यान भायर सरतना कोदेली हालोवच्यो न्हय आनीक सवकासायेन तुमी भायर सरची. मोगाच्या बाबा भयणानो, फादर पात्रिसियो आमच्या बाजिलिकाच्या रेतोराच्या नांवान आनी आमच्या सगळ्या फादरींच्या नांवान सिस्टरींच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आमी उनउनीत परोब आमच्या गोंयच्या सायबाची आवडेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात बागेवन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो मोग परगटूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francis Xaviera, ora cora, radis amcia moga, la solia, besanga saiba, desa
सांबाळून आमकां गोपान तुझ्या बेसंगाल सायबा देसार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुझ्या बेपरवा करून संसाराची देवाची तुवे केली चाकरी आमी सोमेस मागता मोसो तुझी कोरताय म्हूण मिलाग्रीर आमी सोमेस मागता मोसो तुझी कोरताय म्हूण सगल्यांक तुमकां बागून फ्रांशीक शावेराची उनोनीत परब आवडेता. आयज 15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. फाल्यां मिसाची